म्हापशा पालिका पारंपारीक भाजी विकतल्यांक त्रास करता म्हूण हळदोणचो आमदार ग्लॅन टिकलो पालिकेंत पावलो। ताचे बरोबर भाजीवाले आशिल्ले। उपरांत आमदार भाजीवाल्यांनी नगराध्यक्षान बाजारांत वचून परिस्थिती पळयली। पालिकेन सध्या भाजीवाल्यांक एके लायनीत बसयल्यात। पालिकेन 20 कोटीचे नवे मार्केट प्रकल्पाकय मान्यताय दिली। म्हापशे पालिकेन खासा बसकेत सरकारान मार्केटाक म्हूण दिल्ल्या 20 कोटींच्या प्रकल्पाक मान्यताय दिली। आयज आमी सगळे आयज आमचे म्हापसा मार्केट म्हापसा म्युनिसिपल काउन्सिल मार्केटार आयज आमी हांगा आसा ना आमचे सगळे हांगा फाटल्यान पळयता ऑलमोस्ट अबाउट 100 आमचे सगळे वेजिटेबल विकपी इतली वर्सां तांकां खूब त्रास जाल्ले आसा। ते सगळे डिस्प्लेस जाल्ले आसा आनी भायले कोणा ते तांच्यानी फायदो घेतलेलो आसा। तांची विनंती मागणी की तांची ई लायन तांकां मेळची। आनी आज पळयत जाल्यार ते एक 100 लोक हांगासर जमलेले आसा आनी तेंची मागणी कितें की आमकां एका लायनीन दिवचे। बरें, आमी हो विचार ऑनरेबल MLA सांगल्या प्रमाणे आनी तेंची विनंती आयकून आमी एक अरेंजमेंट करतात, पण वेजिटेबल वेंडरांनी थोडेशे आपूण जावन एक सिस्टम दवरूंक जाय। मात हे प्लानात खंय सबंद मार्केटात शेड येतली ते शेडीक काय नगरसेवकांची हरकत। आमचो एक पयलो एजेंडा आसलो तो म्हटल्यार मार्केट जो म्हापसा म्युनिसिपालिटीचो मार्केट प्लॅन आसा तो एप्रुवलाक हाडपाचो आनी आज बरें डिस्कशन जालें। हें म्हापसा मार्केट मर्चंट कमिटी आहा तांकां आमी हो पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन दिल्लें, प्लस आमी मार्केट कमिटी म्युनिसिपालिटीची मार्केट कमिटी तेंच्या वांगडा डिस्कशन करून तांकां एक प्लॅन दिल्लो। आनी फाटल्या कावन्सिल मिटींग येयल्ले तेन्ना थोड्या कावन्सिलांनी ऑब्जर्वेशन काडलेलें आनी ते ऑब्जर्वेशन क्लियर करून आमी ताका फिजिबिलिटी रिपोर्ट लावन परत आज कावन्सिलाक एप्रुवलाक हाडलो। आज खुबशे डिस्कशन जाले, खुबश्या कावन्सिलरांनी वेगवेगळे आपले विचार मांडले, थोड्यांनी ताका विरोधूय दाखयलो, बट थोड्या सेक्शनाक। पण ओवरऑल आमी आज हे मार्केटाचे प्लॅन हो एप्रूव केल्लो आसा कावन्सिल मिटिंगेक। तेन्ना आमी आजच्या बैठकीक ठाम विरोध केल्लो आसा। आमचो विरोध हो शेडीक आसा, निव्वळ शेडीक। बाकीच्या इतर जे विकास कामां आसा मार्केटाची ताका आमचो खंयच विरोध ना। देव बोडगेश्वर चरणी अमृताचो फळ देऊन म्हापशेकारांशी एक विनंती करतोय, संपूर्ण म्हापशेकारांतल्या युवकांनी, संपूर्ण नागरिकांनी, व्यापाऱ्यांनी या अभियानात सहभागी व्हावं। जे नगरपालिकेने घेतलेला ठराव आहे तो ठराव मागे घेण्यासाठी त्यांना आम्ही भाग पाडूया। आपण जागे झालो तरच हा मार्केटचा जो विस्तारित काय तो शेड घालण्याचा प्रकल्प आहे तो कुठेतरी रद्द होणार आहे। प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे। मडगांव SGPDA मार्केटाचे कोफुसांव सोंपपाचें ना। नुस्तें सोडून बाकीच्यो गजाली विकतल्यांचेर एक्शन घेवंक SGPDAन पालिकेक बरयलां। होलसेल नुस्तें विकूंक 1 वर वाडोवन दिलां, तरी नुस्तेकार सातिस्वेत नात। तांकां वेळेचें बंधन नाकाच, नुस्तें मेळटा तेन्ना विकपाचें। SGPDAन पारंपारीक आनी थळाव्या नुस्तेकारांक खंय ID कार्डां दिवची, भायले एजंटाचे नुस्तेकारय येतात। SGPDAन SGPDA मार्केटाचो विशय चडीक लावंक म्हूण नुस्तेकारां बरोबर बसका घेतली। बसकेत माडेल आनी लागसरच्या वाठारांतली नुस्तेकारां आशिल्ली। SGPDAन तांकां नुस्तें विकूंक सकाळी 10 मेरेन प्राझ दिला। Concession on the time, 1 hour. Extension. They are saying they even 10 o'clock time is not acceptable. See, that is exactly what I said. There has to be a give and take. They went out happy. They are saying they are going to the sea, and how they get fish, they come to the wholesale fish market. But it is the failure of the SGPDA. What do you think? Failure of the SGPDA in what way? Because they are selling everything in the wholesale fish market. Exactly. So that control has to be taken by SGPDA. Exactly. That is what that's exactly what I'm trying to do. No, I'm trying to give them the increased time and then close. Madam, I'm talking about other vendors. Yeah. No, other vendors. Sir, what happened on this? That day, Honorable Minister said we have returned to MMC now. Because what? But MMC they cannot act within the SGPDA market, sir. That's what now we have given permission to go inside also, remove everyone. Yeah. We have sent a letter as per the direction that day Honorable Minister had given, and we have written a letter to MMC to take them all out, except only they have to sell fish only there. नुस्तेकार वेळाच्या अटीचेर सातिस्वेद ना।
SGPDN 15 दिसां भितर थळाव्या आनी पारंपारीक नुस्तेकारांक ID कार्डां दिवची आनी फक्त तांकांच खंय धंदो करूंक दिवचो. ताका टायम मागला आनी एक नाजाल्यार 15 days जे कोण आमगेले ओरिजिनल जे आहा जे फिशरमॅन ज्यांक त्रास जाता नुस्तें विकपाक तांकां ID हाडपाची ती व्हेरीफाय करपाची आनी म्हणजे हातूंत बाजारांत गेले जाल्यार लोकल कोण दिसती पडना सगळे बायले दे हॅव सम एजंट्स दे आर पेईंग देम मनी टू सेल फिश आनी दीस एजंट्स हॅव टोल्ड देम की तूं नोवा पयलीं काय वच बट दीस कंडिशन आर नॉट एप्लिकेबल फॉर अ फिशरमॅन सो आमी तांकां सांगलां आमगे जे लायसन्स आहा आमगे जे फिशरमॅन कार्ड आहा ती व्हेरीफाय कर आनी तितल्या मनशांक तूं एलाव करपाक सांग. पयलीं तेणी टायम वेस्ट केल्लो की पयलीं 9 केल्लें मागीर 10 केल्लें सो आतां टायम बी काय ना. So we are not acceptable to time because our fishing community is not time based. We are not going to an office to catch fish. We go to the sea. It is our luck. कितल्या मेटले नुस्तें केन्ना मेटले तेका nobody can tell. ओरिजिनल फिशरमॅन आहाय तांचे बायल पळय नुस्तें विकता थोड्यांचे रामणी कडेन आसले ते घोव मेल्ले कितें ती अजून नुस्तें विकतात आनी आपलें पोट भरून कोणूच येता आनी तांकां दंडयता. प्रॉब्लेम जाल्लें आसा कितें नुस्तें फीश मार्केट इज होलसेलान सगळो बायलो लोक येवन नुस्तें विकता रांपोणकारांनी खंय वचपाचें रिटेल विकतात तेन्ना म्हणून आमी रिटेल विकतात होलसेल मार्केट ताका दुसरे कडेन मार्केट ना आतां इतलो ते होलसेलान ती रावन आयल्या कितें आमी ताका सांगलां कंटिन्यूस तांकां दवरचें आहा तशें कितें तांची काडा आयडेंटिटी कित्याक फीश मार्केट ओसली जाल्ली आसा फीश मार्केटीन तर कोण सोरपा तेल तेरेसो पासून विकता रोपूय विकता तो हे वस्तू जावंक जायना थिंगा फीश मार्केट इज अ फीश मार्केट कित्याक टायमींग कितें आसा आतां रांपण दवरतात ते भाशेन रांपण दवरली म्हण तूं 10 रांपण शिवारली तो नुस्त्याक केन्ना घेवन येतलो नुस्तें घेवन होलसेल दिवपाचें ना रिटेल विकपाचें. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. दुबावीत मीन ट्रेडर फिलीप जॅकबाची बायल टिनू जॅकबान हायकोर्टांत केल्लो अर्ज कोर्टान अर्थ ना म्हूण सांगून भायर मारलो. टिनू तिचो घरकार जॅकबाची कंपनी आल्मागिरिसांत पार्टनर. टिनून मुखेल मायनिंग केशीचो FIR भायर मारचो म्हूण अर्ज केल्लो. मात टिनूचे मूळ केशींत आरोपी म्हूण नांवूच ना म्हूण SITन आर्ग्युमेंट घाल्लो. SITचें म्हणणें धरून हायकोर्टान टिनूची याचिकाच भायर मारली. घेव एक कमर्शियल ब्रेक.